बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे असू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या बांबळीनो, आम्ही क्रिस्त येण्याच्या काळात आसां. हो दुसरो सातोडो क्रिस्त येण्याच्या काळाचो आम्ही तयार जाता. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक, जेजूक आमचे मदें घेवंक. ह्या समयार आज मंगळार देखून तुमी हांगासर इतल्या प्रमाणान आयल्यान, बावार्थान, बोरवंशान, मोगान आयल्यान आमच्या आस्काऱ्या बायगोंत हातूंत मान दिवंक आनी ताचे मुखार तुमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गरजो आनी मागणी उबारूंक. हें कोत्ता आसतना आमी तयार जावया. आमचें पाप उडकून घेवन, ओस्कोताय उडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो ज्ञाव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचें तें सोम भेटयलां. मारियान फेर्नांदीस ताचे पासत किरीत भाशेन मागुया. बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान ताचेर आपली विंचलोलीं आशिर्वचनां ओतोवचीं म्हूण. ते भायर हांव तुमकां सदांच मागूंक लायतां वेगवेगळ्या गरजां पासत. उदीक करून जीं कोण पिडेंत सांपडल्यात तांचे पासत. काळजाचे प्रॉब्लेम आहात, स्ट्रोक्स जाल्यात, कातीचीं दुयेंसां जाल्यात,
कॅन्सर आनी ट्युमर्स जाल्यात तांकां वेगवेगळी तरेचीं कॅन्सरां तांचे पासो तुगडास करूंक मागता. आर्थरायटीस आनी रिवमॅटिझम, आल्सर्स, एसिडिटी, इंडिजेशन, किडनी प्रॉब्लेम्स, किडनी डायलिसीस, लिव्हर सिरोसीस, तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता, अल्झायमर्स एंड पार्किन्सन, डायबिटीक, ब्रोंकायटीस, न्युमोनिया, थायरॉयड आनी एंटी प्रॉब्लेम्स, जांकां उपसोयक जाल्यात आनी उपसोयक जावन जखमी जाल्यात तांचे पासत मागता. जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्या पासत हांगा येतात, जायतीं जोडीं तांचे पासत मागुया तांकां देवान तांचो कुसवो उगडचो आनी भुरग्याचें देणें दिवचें म्हूण. जायत्या जाणांची शेणलेल्यो वस्तू ती पोत्तून त्यो घेवंक येतात, तांचे पासत मागुया. कितलीं जाण तांकां बाटां बेसांचे प्रॉब्लेम आहात, अदी करून कोर्टांत आहात, इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स, कोणे कोणे तांची बाटां वेल्यांत वाटो दिनात, असले प्रॉब्लेम जायते हांगा येतात, तांचे पासत मागुया. हे सगळे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आहात, इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स आहात, कोर्ट केसीस आहात, त्यो बेगिनूच सुटावे करून तांच्या हातांत तांची बाटां मेळची म्हूण. जायतीं जाण निराशीपणान भितर सरल्यात आनी निराशीपणान भितर सरून घरांतलीं भायर सरोनात, कोणा लागीं उलयनात, काम करूंक सोदिनात, तसलीं मनशां जायतीं आहात, तांचोय उगडास करुया. जायते जाण हांगा येतात तोरणाटीं आपल्याक जिविताचो सांगाती ह्यो सांगातीण सोदूंक. भावार्थान येतात बाबडीं आनी बाय ते पावट सांतातून तांकां तें देणें फाव कोत्ता. असलीं कितलीं जाण तोरणाटीं येतात तांकां बरी सांगाती आनी सांगातीण फाव कर म्हूण. जायते जाण नोकरेक लागून येतात, कितलीं जाण आमचीं भुरगीं, आमचीं तोरणाटीं शिकलोलीं आहात पूण तांकां नोकरी गावना, तांचो उगडास करुया, तांकां बेगिनूच नोकरी फाव करची म्हूण. जायते जाण मेडिकल टेस्ट आन्सर केल्यात पूण फेल जाल्यात, तांकां एक बरो परिणाम दिवूं मेडिकल टेस्टांचो मागुया. खूब जाण आपली पासपोर्ट कोत्तात पूण तांकां जायत्यो आडकोळ्यो गावतात, एकान एक आडकोळी गावता, तांचे पासत मागुया, तांचीं कामां जावं. भुरगीं आमचीं परिक्षेक तयार जातात, ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. भुरगीं थोडीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. तांच्योय गरजो देवा मुखार बायगो तांतुनीचे मजतीन घालुया. जायतीं भुरगीं ऑटिस्टीक, डावन सिंड्रोम जाल्लीं आहात, भुरगीं जांचे कडेन उलोवंक जायना, मोनी आनी बेरी, तांचोय उगडास करुया. हांव सदांच वैजां पासत मागता. वैज आनी नर्सी सगळ्या हॉस्पिटलांनी आमच्या गोंयांत जायतो वावर तीं कोत्तात आनी पिडिवंतां पासत जायतीं निगा घेतात. अदी करून आमचे GMC, द बेस्ट हॉस्पिटल इन गोवा इज GMC हॉस्पिटल, तातूंतल्या वैजां पासत, नर्सी पासत, कामदारां पासत करीत भाशेन मागुया. आनी हेर तुमच्यो गरजो हे वेळार तुमी घालच्यो. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें सियोलेच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो ती रासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो मोग आमी ओळखूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव.
जेरुसालाच्या कालसा कडेन उलोवयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे साकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेत कास्त तिणी भोगली. एक ताळो आड्डोता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक न्हीद राजमारोग करून दवरात. सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळीं उंच खोडपां सोपट जमीन जावं दी आनी सगळें लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावनी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर, आनी हांवें प्रतिवाल केलो. कितें परगट करूं? आख्ख्या मनशाकुलाक म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबूताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणी बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव, पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळ्या आपल्या हातान कोत्ता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळीं चिंतनां ताचे फुड्यांत वेता. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या शिणाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेक मारून वता आनी पोरां काडटल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. सगळीं म्हणुया, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. साबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात, ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हड तो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताच्या इतलें भें दोतचें? साबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. साबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाल जमीन बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटूं खुशाल भरीत. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी न्हीद संवसाराची. पोरसांची कोच्च्याक जोडटी, परमेश्वर ओबले येता. जबाब, हो पळय तुमचो देव,
बळ दाखोवन तो येता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमयाचो दीस लागीं पावला. पळय, आमची सोडवण करूंक तो येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार नोय दोंगरार सांडून इंडांतली पेल्यान सोरून गेल्या तिका सोदूंक तो वेचोना. आनी हांव तुमकां खरें सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासतल्या नोय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, क्रिस्त्यानांच्या काळांत पवित्र सभा केरीत शुभ वर्तमानांचे वाक्य विंचता आनी ते परगोडटा. ओ वाक्य केरीत जेजू गवळ्याची खबर सांगता. गवळी आपल्या शेळयांक सोदूंक वेता ते भाशेन देव ह्या काळार मनशांक सोदूंक येता. देवाक मनशाचें पडून गेलां. देव मनशाची निगा घेता. देव मनशाचो परामोस करता. देव मनशाचो मोग करता. आमकां एक चिंतप आहा, देव म्हळ्यार एक राकोस कसो. देव म्हळ्यार भिरांकूळ. देव म्हळ्यार खास लायता तो. देव म्हळ्यार रागार जाता तो. आनी ह्याच पासत आदलीं चित्रां देव बापाची व्हडलें लांब खाड आनी तोंड सारकें गंभीर सिरियस फेस रागान पळयता कसो दिसता. हें भिरांकूळ चित्र देवाचें. हें रागाबरीत चित्र देवाचें. ह्या चित्रांत तो देव जोड्टी कोत्तलो देव अशें दिसता. आनी ते पासत आमी पयलींच तान देवाक भियेता. पूण जेजू आयलो तेन्ना देखूनच क्रिस्त्यानांच्या काळांत ह्या मुद्द्याचेर आमी नियाळ करता. जेजू आयलो तेन्ना आपलो बाप तसलो न्हय. आदल्या कोरारांतलो देव म्हजो बाप न्हय. तुमचो देव आनी म्हजो बाप मोगाळ बाप. ताचें काळीज लांब रुंद. ताचें मन विशाळ. तो वेंगेन घेवंक तयार आहा. तो सांडलोल्यां फाटल्यान आपूण वेता. तांकां धांवडायना. ती कितलीं पयस वचूं तांकां खास्त लायना. आपूण थंयसर वचून तांकां सोदून काडटा आनी पोत्तून आपल्या इंडांत हाडटा.
हें पयल्याय वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या आमकां बरे भशेन मेळना. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या इंडाक चोरयता, आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उकोळटा, आपली खांकेन दवरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार वता. हें गरजेचें. एक गोवडी तर आहा, गाय विणली, ह्या शेड्यांनी पोरां काडलीं, गोवडी किरीत परामर्श कोत्ता. ते देवाचें काळीज आनी देवाचें मन असलें एका गोवड्या सारकेलें. देखूनच आदल्या कोरारान पोत्तून देव म्हणटा, म्हज्या काळजा सारकेली हांव तुमकां गवणी दितलो. कित्याक गवण्यांक आदल्या कोरारान मान नासलो. कित्याक ते चोत्तालेत, मेंढरां विकतालेत, तांची लोंव काडून वेतालेत पात्रांवांक कळो नासतना, आनी मागीर ते पोजळे आसलेत, तांकां देव मंदिरांत घेनासले. कित्याक ते दंड फारीक करिनासले. ते सोनवाराक देव मंदिरांत येच नासले, भायर आयलोले. पूण तोच देव तांचें रूप वापरून म्हणटा, हांव म्हज्या काळजा सारकेले गवडी पोरचेक दितलो. ते तांकां चोरवाक वतले, शितोळ उदकाशी वतले, बरो चोरो आहा तो तांकां दितलेत. हे भाशेन देव आस्वासन दिता, आपूण मनशाची निगा घेता. असलो आमचो देव. ताका एकल्याचें पडून गेलां. ताका सगळी खबर आहा कोण ओस्कोतायेन घुस्पोता पातकांत, कोण पयस वेता, कोण आपणाक बोजोंक तयार ना, कोण आयताराक येना. आनी असल्या सभेन ताचो हुस्को अदीक. ताका जाय सगल्यांनी आपलो मोग अनुभवलेलो, आपलें बरेपण चाखलोलें. असलो आमचो देव. आनी तुमी म्हणटली देव कास लायता तें कितें? तें हांव जायते पाटी उगडापें करून सांगता. देव बिस्तो बसून जोडटी करून कास लायना. तो येता ताका कास लावया. कित्याक म्हजे कडेन पदवी आहा ताका कास लावपाची. इतलो दारून काळजाचो देव न्हय. तुवें पळय कितें केलां तें तो सोबे माजार परगोडटा. गॉड डज नॉट जज, बट ऑन द लास्ट डे ही वील डिक्लेअर वॉट यू हॅव डन, वॉट इज नॉट इन हीज मायंड. ही डजंट हॅव द इंटेंशन ऑफ पनिशिंग यू, ऑफ टेकिंग रिव्हेंज. His justice is not vindictive justice. No, never. But he is going to declare what you have done. You have sinned. He is going to declare, because he has sent prophets. He has sent his priests to make you aware and alert. So you have not listened. So it is up to you. तुवें करूंक नाय, तुज्या करण्या प्रमाणे हांव तुवें केलां तें डिक्लेअर कोत्ता. गॉड डिक्लेअर्स वॉट यू हॅव डन. ही वील नॉट जज अस. आपले फॅन्सी घेवन तो आमचे नीत करचो ना. दीस इज नॉट द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट. दीस द गॉड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट. ही इज अ फादर. देव म्हणल्यार बापूय. देव म्हणल्यार राकोस न्हय. ही तो आतां आमकां दाखोवंक सोद. पासून त्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जेन्ना आमी देवाच्या मोगाचेर नियाळटा, असलो परामर्श करतलो, आपुरबायेचो निगा घेतलो, आमकां खांकेन घेतलो, असलो देव तो. ह्या देवाक आमी वाखाणटा, ह्या देवाक आमी दिन वाचता, ह्या देवाचेर आमचो भावार्थ आमी दवरता. गवळी देव जाका शेड्यांचें पडून गेलां. एक पावट एके मेंढरे एके दोलीन घातल्या उपरांत ते दोलीक राखणो दामतालो दार आनी तो वेतालो. पूण तो जाणा आसलो हे दोलीचे दुसरे वाटेन एक धाकटलो बुराक आहा आनी केन्ना केन्ना एक शेळी ते वाटेन पडून वेताली. तिका जाय आसलो फ्रिडम. हेंचे बारार नाका, हे दोलीन नाका, सोकास भायर सरून वेता. आनी ताका गमतालें. उणें जाली तो मागीर सोदूंक वेतालो. ती सुवातेर आनी मेवताली ताका. तिका मार दिनासलो. बरे भाशेन उखली आनी पोत्तून हाडी. आनी ही शेळी जाणा कित्याक
ते वाटेन मोनजात पासार जाताली ती मागीर लिपून रावताली. सो तिका धक्को बसलो, हांव एकली आहा आनी हांगा रानवटी मोनजाती पासार जातात आनी म्हजो गवंडी म्हाका हाडूंक आयलो आनी ती कुशालकायेन गेली. ताका दुसऱ्या गवड्यान सांगलें, तो बुराक बंद कर. ताणें सांगलें, ना, गेल्या ती शेळी केन्नाच पोत्तून वेचना, कित्याक ती जाणा हांवें कितल्या मोगान तिका हाडल्या. ती दुसरी वेतेली आनी तिसरी वेतेली, तांकां फ्रिडम जाय, एक एकली वचूंक. पूण जेन्ना हांव तांकां पोत्तून हाडटा, मारिना, मोगान गोट धरून हाडटा, ती जाणान हो गवंडी आमची निगा घेता. हें तें आमी न्हू बुराकांतल्यान वचूंक सोदता, पातोक तो बुराक पयस वचूंक सोदता, पयस पयस. पूण तो देव आमचो जाणा. हे भाशेन बरो गवंडी असलो, ताका मारिना. जायती जाण आपल्या मोनजातीचेर आपलो राग काडटात. आमचो देव तसलो न्हय. आमचो देव मोगाळ, आमचो देव बरो, बरेपणान भरलेलो. असल्या देवाची खबर करता जो मनीस जावन आमचें आंग मास घेता. हो तो व्हडलो गूठ जो आमी नातालांक समरमता, आमचें मास घेता, आमचे अस्कोताये घेता. जाणा जावंक लोकांच्यो अस्कोतायो हांव जाणा, लोकांक हांव समजता, तांकां वेंगेन दवरता. असलो देव. आनी ते पासून तो आमकां सांत बोग दिता. सांत हातून हे गवंडी कसो आमकां तो देवाची भिरांत दिसता, आमी सांत हातून फुड्यान वता. आनी सांत हातून न्हू आमचें आयकता. तो जाणा तूं मागता त्या प्रमाणे तो तुका दिता. बरे भाशेन तो तुका. आनी तुजी अडचण्यो तो जाणा, तुजी अस्कोताय तो जाणा, तुजें पाप तो जाणा, तुज्या पापाक पडना तो. पूण देवाचें बरेपण आपूण दिता. असले गवंडी देव आमकां दिता. सांतांतून एक गवंडी, याज्ञीक आमचे गवंडी. हे भाशेन देव आपलें जिवीत गवंड्या उदेशी, सांतां भोगता उदेशी, आंकवार मरे उदेशी चलयता. तांकां आमी लागीं आसा आनी ते आमकां देवाशी व्हरतात. हें सोत आमी जाणून जावंक जाय. ह्या क्रिस्तांवांच्या काळांत असलेंच आमचें धोरण जावं दी. आमचो मोगाळ देव मास घेवन, आंग रूप घेवन, अस्कोताय घेवन आमचे मदें येता आनी आमकां सोडयता. हें उत्सवीक वरोस सोंपत येता आनी थोड्या दिसांनी आमी उत्सवीक वरोस सोंपयतलो. ह्या उत्सवीक वर्साक कुर्सार किळायलोली मास हांगा हो तो गवंडी जो मेंढऱ्या भाशेन जाता. गवंडी मेंढरो जावन कुर्सार आपणाकूच खिळायता आनी मेंढरो जावन हांगा येता, आल्तारार येता. ताका मेंढरो कसो आमी घेता, गवंडी तो पूण मेंढरो जाता. इतलो ल्हान कालतो जाता. ह्या गवंड्याची नदर मारुया. हो गवंडी आमकां बरेपणान बोदता. ह्या वर्साक जायतीं जाण हांगा मागणी करूंक येतात आनी ताची नदर मारतात. तांकां बरेपणान गावल्यात. होच तो देव गवंड्याच्या रुपान हाजीर जाता आनी आमची मागणी आपणा सुरशी व्हरून आमकां कितें जाय तें दिता आनी आमी मागूंक ना तेवूय बी दिता. हें उगडास दवरात. तुमी मागूंक सोदिनात तें तो जो जाणा तेवूय तो तुमकां दिता. असलो आमचो देव मोगाळ, काकलुतसार आमची निगा घेता आनी आमकां वेंगेन गोठ दवरता. असलो देवाचो पूत हांगा येतलो. तो आमच्या काळजांत येतलो, आमच्या जिबेचेर येतलो, आमच्या हातांत येतलो. हो तो बरो गवंडी आमकां बुजवण दिवंक येता, आमकां आदार दिवंक येता, आमकां कुरपा दिवंक येता. ह्या गवंड्याक आमच्या काळजांत घेवन आमी बरीं मनशां जावंक कुरपा आनी बोड ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया.
आमचे ओत्मीक फुडारांनी दोर बावडताच्या जिविता पूण वाट हाडूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमी सोमेस्तांनी क्रिस्ती बाबार्थाची वळख आनी देख आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आनी तांकां दिसान दीस देवाशीन ओडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोगतीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तशेंच इतेसां भेटयतल्या मारियानो फेर्नांदीस हाका बागेवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबाव आशिर्वाद फावो जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. बापा मोगडा, तुजे मुखार बागेवंत आंतून आमच्या आस्काराचे विणवणेन आमची ते सावां आमी मांडल्यात. ती तूं स्विकार कर. आमच्या काळजा मनांत आसात तिवूय मानून घे. आमी नकळोवन तिवूय मानून घे आनी आमकां तुज्या कुरपेन बोर आमी सदां काल तुजेर पातयूंक, तुजो मोग अणभवंक आनी तुज्या मोगाची गोवायकी आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया. C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालताय देवड्यान, कितें घालताय ते घालसे. यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेगीर दवरता. कितें घालताय देवड्यान, कितें घालताय ते घालसे. यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेगीर दवरताय. म्हजो आत्मा आनीक म्हजे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी तूं. सगळी म्हजी जीण घालताय. तुजो सुग्रास करताय तूं. तुजे स्पासोत क्रिस्तांव तूं. जेजूच्या बलिदानान आनी कितें भोगताय तूं. तुजो सुग्रास करताय तूं. तुजे स्पासोत क्रिस्तांव तूं. जेजूच्या बलिदानान आनी कितें भोगताय तूं. भयणीनो आनी बाबांनो, आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा,
तुझी मोहिमा पुरगोटूंक पवित आत्म्यान बायग्योन आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित आत्म्यांक धाडून आमी समोर उमतांव त्या गुटांची ओदीक ओळख आमकां दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मोनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेंत ताचो फोड काडूंक हेरां बावार्थ्यांक उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पोदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ओ समोरमूंक तुजे पवित सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागड्यांच्या धोर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolmarato sorves portum, zorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उचलगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उचलगी तुका जोय जोय. बापा खरोच न्हू पवीत तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोर्म दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकांसीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिव आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी हांगासर एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. तुमचेच पासत मागात. आपलो वाडदीस समोर उमता लग्नाचो दीस
समोरुमता आपलो माकडेंचो दीस समोरुमता सगळें पासत मागुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीन तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुझे, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत आसिचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन जुझेवास आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पूण ओर जिवंतपणांचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावळींची काकलूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टा कोती नोंद तोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचेच वरवीं ताचे सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन हात जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोती पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू गवळी जो मेंढरो जाता आनी आमच्या काळजांनी येता आमी बरे गवळी जावंक त्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not join the queue with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our ushers, please take note to supervise the communion queue. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन घेवया. D17 पेज नंबर 56. D17. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू
मोज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका यो यो मोज्या आत्म्या आनी सायबा मोज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका यो यो बेगीन तूं यो म्हाका तुजें उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी बोल्ल्या बायगोंत आंतोनीची शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिलाय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिन वासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक भावार्थाचो उजवाड आमी जावं शिंकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उपकार करून बसत. बायगोंत आंतोनीची माझी सेरपेंत हातान धरून आमच्या सोवेनियर रुमांत मेवतात विक्रेक तुमकां जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो. तेच भाशेन तुमकां हांव सांगत आयलां एक केरीत पुस्तक हांव सदांच सांगतलो स्टोरीज इन सिल्वर बायगोन फ्रांसीस शावेराचे पॅनल्स पळय आहात तेची कॅस्केट हा मावझोलियम म्हणटात ते आखें स्ट्रक्चर मावझोलियम ह्या मावझोलियमांत ती सिल्वर कॅस्केट आहा आनी ताचेर 32 चित्रां रुपयाच्या रुपान कांतयलेलीं आहात. ती कोणाक दिश्टी पडनात पूण ह्या फोटोग्राफरान बिस्पाचें परमिशन घेवन ती काडल्यान आनी तांचें एक पुस्तक केलां मोटें बरें दिसता. 4000 पडटात पूण ताणें लोकांक सगल्यांक पावोंक जाय म्हूण 2000 दवरलां आमच्या हातून मेवता. तें न्हू एका घरांत तसलें आसचें आमच्या भुरग्यांक कळोवपाक आमच्या भुरग्यांक जाणा जावपाक हे सांत कसलें जिवीत जेलें तें आनी बरें पेपर बरो कॉफी टेबल बूक म्हणटात ताका असल्या बुकांची हांव जाहिरी कोत्तां कित्याक म्हाका जाय तुमी तें तुमच्या घरांनी दवरलेलें. आवय कितू म्हारग म्हणटाय हांव साश्टी भाशेन उलयतां पूण एक जेवणाक गेले जाल्यार 7-8 हजार मोटाय तुमी ते गेले सगळे पूण असले वस्तूंक ओत्मीक वस्तूंक ना 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 आमकां मातशे बूट येता पाकिटाक असले वस्तूंक नाहा. जेवणाक मळोंक मौजेक मळोंक जाय ते आहात पूण असले देवाची वस्त आनी देवाचें बी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक तें नाहा चड म्हारग पडटा. सदांच हांव पळयतां न्हू बाजारांत तरी तुमकां फ्रेम घेवंक जाय जेजूच्या काळजाची आवय तूं म्हारग आनी टॉयलेट घेवंक जाय न्हू आवय बेस्ट आहा तो टॉयलेट कोमोड बेस्ट आहा तो
पूण देवाचें पिक्चर उणें प्रेसाचें सारकें उणें आहा तें जाय म्हणजे पळय आमची प्रायोरिटीज गमता टॉयलेट बरी पूण देवाचें बिस्तें थोडे आमच्या सिओलीचे हांव केन्नाय बेजिमेंत वेता आसतना पळयता काय बऱ्यो ऑल्टऱ्यो केल्यात तेणी बऱ्यो व्हडल्यो बरें दिसता कितले दुडू मोडल्यात बरें कितलेच घरांनी आहात आनी थोडी म्हजे कडेन विचारूंक येतात फादर हे भाशेन हांव करूंक सोदतां अरे म्हणे बरी आहा म्हारग फादर पूण म्हाका जाय देवाक पयली स्वाद दिल्ली तशें आमी न्हू असल्यो वस्तूंक जबर मोल दिना हेर वस्तूंक जगलें मोल दिता सो ह्यो प्रायोरिटीज न्हू आमच्या जिवितांत आमी घालूंक जाय देव आमचेर बेसांवूय घालतलो सो तुमच्यान तें घेवूं येता कुमसार जावंक फादर जोकी कावन्सिलींग रूम आहा तुंय आहा आनी फादर हायसीन कुमसुंदरीन तुमकां कुमसार जावं अदी करून या क्रिस्त येण्याच्या काळांत तुमकां नातालांची बरी तयारी करूंक जाय हे 2 कन्फेसर तुमकां दवरल्यात तांचो फायदो घेयात सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता तुमकां तरी कावन्सिलींग जाय तिका वचोन मेळात ती मागीर तुमकां एपॉयंटमेंट दितली मुंगडारा सिलींग हें काळें जाल्लें आनी हांव इन्वेस्टिगेट कोत्तालो कित्याक काळें जालां कित्याक तुमचो बाफ जो येता इतल्या लोकांचो कित्याक एगोजेन आयताराचोच न्हू मंगळाराचोय लोक बसता डबल वाफ जाता आनी तो सेटल जाता ते रिस्क घेवन आमच्या वावराड्यांनी ते वचूंक अवघड कोत्ताले तांकां स्पेशल फ्रेम करून दिली हांवें आनी तातूंत प्लायवूड घालून ताचेर उबे रावन ओशीर ते रूंद मागतालेत केली ती केली मागीर ताचेर बांक दवरून एक बांक मोडलो धोकोच गेलो दुसरे बांक मोठे आहात ते दवरून ताणें रिस्क घेवन तें केलां आनी ते म्हणटा फादर आमी पडले जाल्यार हांवें म्हळें चोय सांतांतून आपले इगोर्जेन कोणाक पडोवन दिवचो ना कित्याक रेनोवेशन वावर चलता आसतना एक आयर्न रॉड देंवलें ठाट करून आनी तो मनीस तेजे तकलेर पडूं येताले सांतांतून वाटायले सायडीक पडले एक मिलाग हांगा दुसरी एकलो वावराडी इलेक्ट्रिशियन गेल्लो वयर निसल्लो आनी पडटा पांक्याच्या रोदाक धरून रावलो उबो न्हू पडटा तो मोडटा सांतांतून हांवें तांकां सांगलें केन्नाच करूंक दिवचें ना हे तुमी दुसऱ्या धर्मांचे पूण तुमी आमची सेवा कोत्तात रिस्क घेवन तें करात आनी हांव तांकां केन्ना एक्स्ट्रा दिता कित्याक येरोवपाक असले कामाक डबल पे दितात डबल तांचे तरी 800 रुपये 1600 दिता आमचें जाल्यार ना कितें उणें करूंक जाता रिस्काच्या कामांक सुबेज दिवंक जाय पयशे हांव दितां ते कित्याक रिस्क घेवन मनीस काम करता स्लिंग बीन घालूंक ना फादर नाका स्लिंग ना ईश्वर है ना म्हणटात मागीर ते लोक म्हणटात ईश्वर है ना पयले भियेल्ले ते बरें केलां हांव खुशाल आहा ते भाशेन बांकांक आमी शेल्फ घातल्यात ती आदी न्हू मानुवाल रोजार करूंक येता धाकटेले बूक त्या बुकांक उपकारताले आतां मातशें उणें केलां कित्याक न्हू तुजें पोट लागता दिबींग घालता आसतना सगळें पळोवंक जाय सारकेंच तें ताका आनी मागीर एड करूंक पडटा आनी एक कुडको आनी मागीर स्वाद जावची ना सो ते गायनाचे जेले हिमनल्स तातूंत आसूं दी बांकाचेर न्हय तरी आसतना बांकाचेर दिश्टी पडटात तातूंत घालात ते हांव जाणा कुमिन्यांक येता आसतना केन्ना केन्ना आड्डोता तुमच्या बेंडाक आनी एक पडटा पुत्तून घालतो ही बंदापोस्त आमी केल्या कित्याक बरी भशेन जावंक जाय वयरूय बरें केलां सकलूय बरें केलां हे तुमचे दुडू तुमी पळय दुडू दितात ते हांवें मोडूंक जाय ते हांवें बँकान घालूंक जायना थोडे बँकान वेतेलेत पूण चडशे 90% मोडूंकूच जाय आनी ते पासून तुमी दितात ते आमी तुमकां बऱ्यो सवलती दिवंक मोडटा सो हांव तुमकां दिन वाचतां आनी बायगून हातून न्हू तुमकां केन्नाच बिस्तो सोडचो ना आपले इगोर्जेक पळय तुमी कितें दिलां ताचे तुमकां दुपेटूनय 7 फावटी लगून दितलो असल्या मनान हांव सदांच कित्याक हांवूय तुमचे पासत मागतां सगळे बेनिफॅक्टर्स तुमी कलेक्शन घालतात तांचेय पासत ते तुमचे 10 रुपये जावं ते 20 रुपये जावं पूण तुमी मोगान घालतात आनी ते हांव मागतां सायबा ही कंट्रिब्यूट पळय कोत्ता लोक उदारपणान तांचेर उपोट बेसांवां बायगोन तातूंची मजतीन तुवें घालची म्हूण उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे
सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळख भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमीत आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन. निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दौर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोरभोवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतेबरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडी ओतम्यांच्या देड्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. ह्या वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243.